एप बेज म्हणटा पळय तांकां आमचो अपोज आसा। आमकां कॅब एग्रिगेटर जे एप बेज जे आसा पळय आमकां खंयचोच एप म्हणटा तो घालपाचो ना आनी आमी घालचे ना हें आमी पयलींच सांगलेलें। आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना काल तेणी स्टेटमेंट केला आमच्या डेप्युटी स्पिकरान, ऑनरेबल डेप्युटी स्पिकरान, की एप बेज गोंयकारांचो करचो आनी गोंयकारान एप केलो जाल्यार बरें जातलें म्हणून। बट सर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां आमी तेजेर एग्री ना। आमी एप बेज म्हणटा पळय ते एप बेजाचेर आमकां एप म्हणटा तो नाकाच। नाव तो गोवा मायल्स जावं तो तुमी न्यू करता तो एप। हांव म्हणटा कितें पयलीं तुमी आमकां कॉन्फिडन्सान घेवचें आसलें, आमचे कडेन वासपूस करची आसली, विचारचें आसलें बाबा कितें करया। आमकां कांयच करिनासतना हो स्टेटमेंट करप बरोबर न्ही। हांव आमच्या ऑल गोवाच्या वतीन सगळ्यां कडेन विचरून सगळ्यांक हेजेर अपोज आसा हें हांव सांगून दितां। एपाची गरजूच ना न्हू। आमी कोणाच्या अंडर काम करूंक सोदिना, कित्याक आमी जे पळय त्रास काडटले पळय तितूची मलाही आमी कोणाक भायल्यांक दिवंक सोदिना। हें डेप्युटी स्पिकरानूय मान्य केलां की त्या कोणाच्या अंडर काम करूंक सोदिना म्हणून। त्या खातीर तो एप आसा तो स्क्रॅप करचो। आनी दुसरें कितें म्हणटा की ना टॅक्नोलॉजी सगळें जाय। रस्त्यांच्योय टॅक्नोलॉजी बऱ्यो करा मरे। रस्ते पळय आयज सगळ्याक पाड पडलेले आसात, टॅक्नोलॉजी म्हणटा तुमी। आयज नेट मेळना ती टॅक्नोलॉजी करा। म्हाज्या खातीर रिक्वेस्ट आसा डेप्युटी स्पिकरा कडेन की तेणी गोवा मायल्स आसा पळय तो पयलीं स्क्रॅप करचो, टोटली स्क्रॅप करून उडय। आनी मागीर कितें कर तूं आमचे जे टॅक्सी ओनर्स आसा, ड्रायव्हर्स आसा, बाकीचे कोण स्टेक होल्डर आसा पळय तांकां घे, तेंचे कडेन बस आनी मागीर एप जावो काय ना जावो तें डिस्कशन करुया आनी मागीर जावो जाल्यार पळोवया तो।